जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुआंवाचें शुभ वर्तमान. तुमची काळजां उचामोल जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुस्कोल सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकलो, तर वाट कशी जाणा जातल्या? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. देवाचें उतर हें.